नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. केंद्राचो वाटो वाडून मागतात सगळीच राज्यां. वित्त आयोग म्हणटात तांचो निर्णय रिपोर्टात कळटलो. केंद्राचो आधार थारयतना गोंयांत परप्रांतीयांची लोकसंख्या, गोंयचे कार्यक्षमतेचो जातलो विचार. गोंयान आयोगा कडेन मागल्यो 6,333 कोटींच्यो पॅकेजी. गोंयांत राज्य वित्त आयोगूच ना. केंद्रीय आयोगान घेतली दखल. सरकाराक जाग. मुख्यमंत्री म्हणटात 1.5 म्हयन्यांत नेमता. सीए एनआरसी कायदो रद्द करचो म्हूण लोहिया मैदानार जाहीर सभा. लोकशाहीची पवित्रताय सांबाळपाचो थाराव. आमदार, साश्टीतले राजकी फुडारी, एक्टिव्हिस्ट, पाद्री शक्ती प्रदर्शनाक. परवरे जीसीएचे अनधिकृत जमनीचे प्रकरण मुख्यमंत्र्याचे कोर्टात. जमीन शिक्षण खात्याक दिवची म्हूण अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याची अर्द सरकार करता रद्द. सध्या जमीन जीसीए कडेनूच. फोंड्या 11 वर्साचे अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार. कुट्टीचो आरोपी अब्दुल करीम खानाक फोंडेच्या पुलिसांनी केली अटक. मूळ हुबळीचो अल्पवयीन मेवणेचेर बलात्कार. नुव्या डेंब्रोच्या गुदावांक राती लागलो उजो. फायर ब्रिगेड पालयता म्हणल्यार उजवाडली फातोड. सगळो गुदाव फर्निचर लासून काबार. लाखांचो गोबोर. सोंसड्यार परत उजो. आनी एफसी गोवा आड केरला ब्लास्टर्स मॅच शेनवारा फातोड्ड्यां. जिखल्यार एफसी गोवा पावतले परत एकदा आयएसएलाचे टेबल टॉपार. सगळीच राज्यां केंद्राचो वाटो वाडून मागतात. विचार जातलो म्हूण सांगून 15व्या वित्त आयोगाची नेमकी जाप ना. परप्रांतीय लोकसंख्येचो गोंयच्या मुळाव्या सुविधांचेर ताण पडटा. पर्यटन, मायनिंगाची आयोगान दखल घेतल्या. केंद्रीय आधार खंय लोकसंख्या कार्यक्षमतेचेर थारतलो. आयोगाच्यो 2 दीस सरकार धरून गोंयच्या जाळवणदारा कडेन बसका जाल्यो. राज्य वित्त आयोग नेमप सक्तीचो म्हूण आयुक्त NK सिंहान स्पश्ट केला. Well, they have understandably and not unsurprisingly, like all states, they have asked for a special package to compensate for the mining losses which they have encountered, the sluggishness of the growth of tourism in recent times, the strengthening of the infrastructure, the emphasis on sanitation and emphasis on improved solid waste management, which they have. And in terms of renewable energy, they have asked for a special. These are all matters which are also high priority for the Commission. But as you know, since it's a divisible kitty and not an indivisible, flexible one that we have, while taking these concerns into account, we will see how best we can balance the considerations of equity, need and efficiency. On the first question of 42 to 50%, let me in all fairness say Goa has made a request for increasing the devolution from 42 to 50%. But let me add, there is hardly any state in India which has not made a similar plea, including the plea for a special package. And many states, and Goa is one of them, a plea for being treated as a special category status. Now, whether we are going to agree to this or not, particularly the first one, we will be then sharing with you our report before we share it with Parliament, and this may or may not be very appropriate. Agricultural productivity and the emphasis on agriculture, notwithstanding the fact that a large part of it is agriculture, requires huge improvements in diversification of agricultural patterns and improvement in overall agricultural productivity, which I think that deserves some degree of priority. I think the completion of the ongoing strengthening of infrastructure is an area which deserves closer attention as we go forward. We recognize Goa's huge degree that
the role it can play in improving India's overall economic growth, and we recognize that Goa, which has achieved notable success on many parameters, needs to be encouraged and incentivized as we go forward. We will take all these concerns into account while making our final recommendations. गोंय सरकारान 15व्या वित्त आयोगाकडेन एकंदर 6,333 कोटी मागल्यात. गोंयाक विकासशील राज्य धरून विचार जातलो म्हूण आयोग सांगता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आयोगाक मेळ उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. गोंय सरकार खंय 1.5 म्हयन्या भितर राज्य वित्त आयोग नेमतलो. आयोगान सरकारा कडच्यान विदेशी पर्यटकांचो सविस्तर डाटा मागला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाकीचे मंत्री अधिकारी शुक्रारा NK सिंगाच्या 15व्या वित्त आयोगाक मेळ्ळे. गोंयान सगल्यो पॅकेजी जमेक धरून एकंदर 6,333 कोटी मागल्यात. आमी मायनिंगाचो स्पेशल टॉपीक जो आसा म्हणजे आमी मायनिंग रेवन्यू लॉस आमकां कितल्या मोठ्या प्रमाणात जालो आनी मोर देन 50 crores ऑफ रुपीज एवरी इयर वी हॅव स्पेंड कॉन्सिक्युटीव फॉर द 3-4 years 50 कोटी ते 70-80 कोटी रुपया पर्यंत आमी एवरी इयर म्हणजे पहिल्या वर्सा तर आमी चड स्पेंड केले. हे आमी तांकां हायलायट केल्या. तर शेवटी आमी म्हणूं ना की मायनिंग बंद पडली इतकी मोठी पॅकेज हो आमी विशय मुद्दामून मांडूंक ना, पण आमी हायलायट केला बाय कन्सिडरींग दॅट लोक शेतकऱ्या खातीर वेगळी पॅकेज मागता. आमी तशें म्हणूंक ना, पण आमच्या ओवरऑल हातूंतल्यान आमकां फुडें म्हणजे एखादें परत रिज्यूम जाता म्हणटा त्या पद्दतीन आमकां मदत करप गरजेचें आसा. तरी ओवरऑल म्हटल्यार आसत जाल्यार आमी एप्रॉक्सिमेटली 6,333 crores रुपीज सुमार तांचे कडल्यान आमकां रिकमेंडेशन करचें हे आमचे म्हणजे ओवरऑल सगळ्याच्या बाबतींत आमी कन्सिडर्ड करून एखाद्या फिगरार, बट तरी सुद्दां आमचें म्हणणें की ओवरऑल कन्सिडर्ड करचें. तांचो म्हणणें की नॉट स्पेसिफीक स्मॉल स्टेट्स बिगर स्टेट्स खंयच्या पॅरामिटर्सचेर न करता तुमचे प्रोग्रेसीव डेव्हलपमेंट राज्यांत आसतली. राज्य वित्त आयोग नेमप कायद्यान सक्तीचो. गोंयांत कितली वर्सांच जाली राज्य आयोग ना. 15व्या राष्ट्रीय वित्त आयोगाक ही गजाल खटकली. आता सरकार जागो जाला. स्टेट फायनान्स कमिशन एक्चुअली 16th अपॉइंट केल्लो मिस्टर झा म्हणून, बट ते कॉन्स्टिट्यूट जालें ना किंवा त्या पद्दतीन ताका पावर्स मेळना त्या खातीर रोखडेंच जाल्यार आमी बट आतां स्टेट फायनान्स कमिशन विदीन एक मंथ 1.5 म्हयन्या भितर आमी अपॉइंट करता. आयोगान विदेशी पर्यटका विशीं सविस्तर डाटा सरकारा कडेन मागला. की द टुरिजम ही इंडस्ट्री अशी आसा वी इज गिविंग द फॉरेन करन्सी फॉर द नॉट ओनली फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, इट इज फॉर द इंडिया. They have specifically said, the Finance Commission chairman had told, he has recommended us, कितले फॉरेन टुरिस्ट जे आसा पळय स्पेशली गोंयांत येता, हाऊ मेनी डेज दे आर स्पेंडींग इन गोवा बेटर दॅन अदर पार्ट ऑफ इंडियाच्या पेक्षा गोंयांत कितले ती स्पेंड करता. यू प्रिपेर द डाटा अँड सबमीट दॅट डाटा वीच वील युजफूल फॉर द युअर जो टुरिस्टा खातीर तुमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर मागता पळय न्ही ताजेर आमकां फोकस करपाक मेळटलो. आतां म्हणटाले की हाज्या पयलीं तांकां स्पेंड करपा खातीर ओनली द सन सॅन्ड अँड सी अँड हार्डली द फ्यू टेम्पल्स अँड चर्चीस. नाव वी नीड टू टेक द टुरिस्ट टू द इंटेरियर टू द इंटरलँड टुरिजम आनी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमी म्हणटा की आमचे रिसोर्सीस जे आसा पळय टुरिजमांतले आमी आयज पर्यंत युटिलायजूच करूंक ना. आमी म्हणटा की फॉरेस्ट इतके बरें आमचे कडेन आसा ते आमी करूं ना. आमचे कडेन इंटरलँड टुरिजमा खातीर स्कोप आसा म्हणजे टील नाव वीच वी हॅव नॉट डेवलप. दे आर द डिफरंट रिजन्स. नाव फॉर दॅट वी आर डुईंग इट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो रद्द करचो म्हूण मडगांवां लोहिया मैदानार सभा जाली. लोकशायेची धर्मनिरपेक्षताय आणि पवित्रता सांबाळची म्हूण सभेत बसकेत थाराव घेतलो. चर्चिल, विजय, रेजिनाल्ड, लुईझीन, दिगंबर कितलेशेच एक्टिविस्ट आनी पाद्री बसकेक दिसले. कायदो फाटीं घेय मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचें म्हूण थाराव जाला. Our first demand is that the Goa State Assembly approves a resolution demanding that the central government immediately and unconditionally revoke the CAA and all activities related to NPR and NRC. Our second demand is that the sacred, secular, pluralistic and democratic framework of our constitution be protected and promoted. That we, the people of Goa, of different faiths and cultural traditions, will continue relentlessly to work until the above demands are met.
इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्याची सीएचेर ओपन डिबेटीची चॅलेंज आपाच्या वाल्मिकीन तयारी दाखयल्या. नितांत हांव त्याच धर्तीचेर म्हणटा की केंद्रात एखादो जर निर्णय घेतलो आमी जाका म्हणटा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हय हांव सिटीजन अमेंडमेंट एक्टाच्याच विशयाचेर उलयता. हांव मुद्दामून सांगता आनी ह्या सालसेतींतल्या मडगांव म्हणजे सालसेतींतली ती राजधानी जाका आमी मडगांव म्हणटा ह्या मडगांवच्या शहरात उलयता आसतना हांव प्राउडली सांगता की आमच्या गोंयकाराक एकट्याकूय त्रास जावचो ना. कोणी तो म्हाका खंयच्याय ओपन डिबेटाचेर म्हणजे कोणीय येवचो आनी म्हाज्या वांगडा डिबेट करची म्हाजी तयारी आहा ताका सांगपाचें. आनी हांव ठामपणे सांगता एकट्याकूय हिम्मत ना ह्या पद्दतीन ओपन डिबेट म्हाज्या वांगडा सीए ह्या विशयाचेर कोणीय करची आनी खंयच्याय पद्दतीन करची. डिबेट करपाक तयार आसा अशी एक घोशणा केली म्हणून म्हाका विचारूंक जाय, तुमी सिरियस आसा काय फक्त भाशणाक मातसो वजन दिवपाक हो जुमला केलो जशें अमित शान म्हणिल्ले भाशणा खातीर भाशणाक वजन दिवपाक केन्ना केन्नाय तुमचे लिडर जुमला करतात. तुमी जर खरे सिरियस आसा जाल्यार ही तुमची चॅलेंज म्हाका एक्सेप्ट करता हांव. आनी एक्सेप्ट सोड, हांवें थोड्या आठवड्या पयलींच बीजेपीच्या लिडरांक चॅलेंज दिल्ली की तुमी येयात म्हणून डिबेट करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरे जीसीएचे अनधिकृत जमनीचे प्रकरण मुख्यमंत्र्याचे कोर्टात. पर्वरे जीसीएचो ग्राउंड आनी ऑफिस आशिल्ली जमीन आशिल्ली तशी शिक्षण खात्याचे स्वाधीन करची म्हूण अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान जीसीएक ऑर्डर दिल्ली. उपरांत केस हायकोर्टाक गेल्ली. आतां सरकारान अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डरूच रद्द केल्या. रेग्युलरायझेशना विशीं निर्णय खंय मुख्यमंत्री घेतलो तो मेरेन जमीन जीसीए कडेनूच. जीसीएन अनधिकृतपणान पर्वरे पेना दे फ्रांस हांगा शिक्षण खात्याच्या जमनीच्या प्लॉटांत ग्राउंड आनी आपले ऑफिस स्ट्रक्चर उबें केलां म्हूण 2017 हरिहर चोडणकार म्हणटा ताणें हायकोर्टात याचिका घाल्ली. ह्या पीएलांत जमनीचेर आशिल्ले स्ट्रक्चर मोडून थळाव्यां खातीर तो ग्राउंड उपलब्ध करचो म्हूण मागणी केल्ली. हाचेर अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान जीसीएक काडिल्ली कारणां दाखय नोटीस आनी मूळ शिक्षण खात्याची ही विवादीत सुवात रेग्युलरायज करपा विशीं अर्जाचेर कायद्या प्रमाण निर्णय घेयात म्हूण आदेश दिवन हायकोर्टान पीआयएल निकालात काडिल्ली. उपरांत उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जीसीएची शोकॉज नोटीस निकालात काडटना 4 ऑक्टोबर 2019 जीसीएची जमीन रेग्युलरायज करपाचो अर्ज भायर मारिल्लो. 18 ऑक्टोबर मेरेन जमीन पयली आशिल्ली तशी परत शिक्षण खात्याच्या ताब्यात दिवची म्हूण जीसीएक आदेशूय दिल्लो. जीसीएन उपरांत अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक जमीन रेग्युलरायज करपा विशीं निर्णय घेवपाचो कसलोच अधिकार ना, कारण कोर्टान आपले अर्दीत जमीन रेग्युलरायझेशन आनी शोकॉजाचेर निर्णय घेवपाचो अधिकार गोंय सरकाराक दिला म्हूण जीसीएन आर्ग्युमेंट घालो. हाका लागून एक तर मंत्रिमंडळ, संबंधीत मंत्री वा मुख्यमंत्री जमीन रेग्युलर करपा विशीं वा शोकाजाचेर निर्णय घेवंक शकता म्हूण एजीन आर्ग्युमेंट घालो. सरकार आतां उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान 4 ऑक्टोबराक दिल्ली ऑर्डर रद्द करपाक तयार जाला. मुख्यमंत्री स्वता खंय जीसीएच्या जमीन रेग्युलरायज करपा विशीं अर्जाचेर निर्णय घेतलो. सरकाराचें म्हणणें मानून हायकोर्टान ऑर्डर दिली ती अशी: जीसीएन आनी याचिकादारान घेतिल्ल्यो हरकती तशेंच हेर गजाली लक्षात घेवन जमीन रेग्युलरायज करपा विशीं निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. मुख्यमंत्री जमीन रेग्युलरायज करपाचेर अंतीम निर्णय घे मेरेन ते विवादीत जमनीचो ताबो जीसीए कडेनूच उरतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. माशेलांत दोगां चलयांची पुलीस स्टेशनार धुमशेणां. दोगांय खंय टायट. तांकां मेडिकलाक व्हरूंक मेमो बरोवपी पुलिसांचेर गाळयांचो शिवर. पुलिसांच्या आंगारूय गेली. एकले सांतिस्तेवचे निकिता वालदारीश, दुसरे माशेलांतले अश्नवी कांदोळकार. पुलिसांक गाळी मारल्यो, आंगार गेली. सरकारी मालमत्तेची लुकसाण केले म्हूण दोगांचेरूय अजामीनपात्र गुन्यांव. सोड म्हण सोडू गावार आमची भुरगीं जातली. आय कोणाची बायल आसतली सोड. रायट नाशिल्लें तुवें पळयलां आनी तुवें पळयलां खोटी बाबा कितें तेणे तेजो ओडून घेतलो. हय घेतलो ना थोडे प्रूफ हांव फोन येतलो. तुवें तेजो मोबायल तूं ओडून घेतलो. तुवें कोणी घेतलो म्हाका सांगता कधी तरी गंदम करतो सॉरी म्हणटा खबर म्हणटा तो म्हणटा हांव घरात कावर होते असं हां तेणी म्हाका सॉरी म्हणलो सॉरी कावर करता. ब्रेस्तारा राती माशेल आउटपोस्टांतलें हें चित्र. ही पळयात दोगांय कशीं पुलिसां कडेन केस्तांवां मारतात ती. तांच्या आंगारूय वतात. दोगांय टायट म्हूण रिपोर्ट आयला. ती गाडयेन वतना खंय पडली. तांचे वासपुसेक गेल्ल्यांक वेल्यान छापोता. तांकां पुलीस स्टेशनार हाडिल्ली. थंय ती पुलिसांकूय आडपना जाली.
तांकां मेडिकलाक व्हरपाक मेमो बरोवपी पुलिसांक वेल्यान गाळी घाल्यो ताच्या आंगार गेली तांकां खंय भोसकिल्यात आनी एक खुर्ची फोडली दोगांचेरूय अजामीनपात्र गुन्यांव केला फोंडेच्या पुलिसांनी दोगांकूय भितर उडयल्यात प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. दुबावित आतंकवादी तारीक बाटलूक मुक्त करपाचे केशींत सरकाराची आव्हान याचिका भायर मारली. काश्मीरच्या बाटलूक 2007 मडगांवां स्फोटका सयत धरिल्लो ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान कोर्टान सोडलो. 2009 सरकारान हायकोर्टात आव्हान दिल्लें मात बाटलू खातीर वकील केन्नाच पावलो ना पुलिसांकूय तो मेळना. निमाणें अमिकस क्युरी नेमून कोर्टाचो बाटलूक सोडपाच्या निकालाचेर 10 वर्सां उपरांत शिक्को. नव्या डेमरो गुदावांक राती लागिल्लो उजो पालयता म्हणल्यार फातोड. रोझरी कॉन्व्हेंटा लागसार फर्निचराच्या गुदावांक उजो लागून मोठें लुकसाण. सकाळीं 6 म्हणल्यार फायर ब्रिगेड उजो पालोवन मेकळी. रातभर फायर फायटिंग चल्ली. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला म्हूण दुबाव. सगळो गुदांव काबार. दनपरां सोंसोड्यार कोयराच्या दोंगराक परत उजो. इतले मजगतीं फातोड्ड्या सोंसड्या कोयराक परत उजो. कोयराच्या दोंगरा वेल्यान हाय टेन्शन केबली गेल्ल्यान फायर ब्रिगेडीक मेन लायन बंद करिसर फायर फायटिंग करूंक मेळना. निमण्या 2 फायर टेंडर हाडून उजो आटापा हाडलो. सोंसड्या गार्बेजी उजो लागला म्हणून इमिडिएट आमी टर्न आउट केलो. आमी येवन पळयलें की हाय टेन्शन वायर लायव्ह चालू आसली म्हणटकीर ते आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट केलें. PI कपिलान बी कॉन्टेक्ट केलें. मागीर तांकां आपोवन हाडलो आनी मागीर उदक मारून आमी कंट्रोल केला. आतां आमकां ते JCP लावन ती थोडी माती घालून तो आमकां बंद करपा जाय. JCP हांवें रिक्वेस्ट केला ते येवन आतां घालता म्हणल्यार माती आनी तो माती घायल्यार बंद जाता की आमी 2 गाडी उदक मारले ऑलरेडी आनी सद्या कंट्रोलान हाडला उजो आमी. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी भीमा पाटील. फोंड्या 11 वर्सांचे अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार. फोंडेच्या पुलिसांनी आरोपी अब्दुल करीम खान म्हणटा ताका धरला. फोंड्या कुर्टी रावपी आरोपी अब्दुल मूळ हुबळीचो. ताचे आड बलात्कार आनी बाल लैंगीक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला आरोप लायल्यात. होच तो कुर्टी खांडेपारचो अब्दुल करीम खान वो मूळ कर्नाटक हुबळीचो. फोंडे पोलिसांनी ताका बलात्काराच्या आरोपा खाला अटक केली. We have registered one offence against Abdul Karim Khan, resident of Nagapashit Kurti and native of Hubli, Karnataka, for committing a rape against minor children who is 11 years old. We have registered offence under section 376, 5062 IPC and section 5 of POCSO Act. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 4 म्हयन्यां सावन तारवट्यांक पेन्शन आयिल्लें ना. गोवन सिमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया पेन्शन रिलीज करचें म्हूण गोंय सरकारा कडेन विनवणेक पावलें. ते NRI आयुक्त नरेन सावयकराकूय मेळ्ळें. पयलीं पेन्शन NRI कमिशन दितालें तें खंय आतां समाज कल्याण खात्या वरवीं रोखडेंच दितलें म्हूण सांगून सावयकरान तांकां धाडलें. पेन्शन आहा तें जालें 4 म्हयने तांकां येवना. सो आमकां आयज डिस्कस केल्या त्या प्रमाणे डायरेक्टर NRI आनी सोशल वेलफेअर जी स्कीम आहा ती आमची NRI आहा ती आमी सोशल वेलफेअरान ट्रान्सफर केल्या. पेपर वर्क ऑलरेडी जाल्लो आहा सो तो मातशें टायम वयतलो सो ताका लागून ते फॉलोअप करूंक. सो ऑल द पेपर वर्क हॅज बीन डन सो इट वील टेक सम टायम टू रिलीज द पेन्शन. हांव डेट सांगना बट सांगले त्या प्रमाणे डिस्कशन जालें त्या प्रमाणे ती फायल ऑलरेडी जाल्या आनी तेन्ना पेन्शन तांकां रिलीज जातलें. नायजेरियात समुद्री लुटारूंनी केल्ल्या अपहरणात गोंयचो ब्रिटो डिसिल्वा सोंपलो. ताची बॉडी हाडूंक सरकारान मध्यस्थी करची म्हूण तारवटींची मागणी. कित्याक अंटील टुडे तेजे आमी फकत कंपनी सांगता तेंच आयकता. सो आमी सांगलां टू गव्हर्मेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपींग तुमी ताका
मातशें क्वेश्चन करून तांचो सारको जबाब दिवपाचो कितें जालां आनी ताजी बॉडी खंय आहा आनी केन्ना पावतली ती. Our request is the government that they should get involved. The government of Goa should get involved and give them justice. And here my allegation is on NUSI. And NUSI pade asa is responsible for all these things because they are not doing their job. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विजय स्वप्नील तारी. वजनमाप खात्यान धाडी घालून सुमार 1,73 लाखांचे सामान जप्त केला. बाटल्यांनी खंय सोरो उणे भरिल्लो. साकवाळे 21,05,000चो सोरो धरला. थिये इंडस्ट्रियल इस्टेटीत 1.5 कोटीचो सोरो धरलो. थिये, साकवाळ आनी मुरगांवां ह्यो धाडी घाल्यो. दक्षिण गोंयांत सारस ट्रेड प्रदर्शन जाता तशें ल्हान प्रमाणांत उत्तर गोंयांतूय करतले. उत्तर गोंयांत म्हापशा सारस करतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. सकाळी मडगांवां सारस प्रदर्शनाचे उक्तावणाक तो उलयतालो. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, मंत्री मायकल लोबोय आशिल्ले. हो कार्यक्रम दर वर्सा मडगांवांत जाता. लोकोत्सव हो कार्यक्रम दर वर्सा कला अकादमीच्या आवारात जाता आणि ह्या कार्यक्रमाची आस, कार्यक्रमाची ओढ सगळ्या लोकांक गोंयांतल्यानच न्हय तर गोंय भायरच्या लोकांक सुद्दां हाजी आस्त लागलेली आसता की लोकोत्सव केन्ना जातलो, सरस हो कार्यक्रम केन्ना जातलो. आतांच बाब मायकल लोबो हे उलोवन गेले, तांच्यांनी म्हणणें आसा की ल्हानसो सरस हो कार्यक्रम आमकां हे फावटी उत्तर गोंयांनी घेवपाचो आसा आणि त्याच पद्दतीन तांच्यांनी म्हटलां की व्हडल्या पद्दतीन ना जावं पण पयलेच फावटी प्रयोग म्हणून आमी उत्तर गोंयांत म्हापसा ह्या ठिकाणी सरस हो कार्यक्रम घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गव्हर्नमेंट सर्वीस त्यो जाल्योच, त्यो आसपाकच जाय, त्यो मेळटल्योच कोणाक मेळपा त्यो, पूण स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाचें प्रत्येकानी तेजेर हें आसपा जाय. आपलो सदीं सहकार्य आसतलें, आपण प्रोत्साहन दितलो त्या कामाक. कसली उडीव भाजची ना की आपले पांयाचेर उबो रावपा खातीर मनशांनी तयार जावपा जाय. आनी काही प्रमाणाक हे सुद्दां आतां आपले आपले परींनी स्टॉल लायिल्ले आसात. लोकांनी हांगा येवन तांकां बऱ्यापैकी विक्री जाता. आमचो चीफ मिनिस्टर चेअरमॅन ऑफ GWMC गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, हांव म्हाजो रिक्वेस्ट आसा ताका, सोंसड्याचेर आमची मशिनां चालू आहा तीच म्हाका दिसता नावेली, रुमडामॉल, आके ह्या जाग्यार व्हरपाची गरज ना, जाल्यार थिंगा रोग येवंक शकता. इतले व्हडले गार्बेजाचे माउंट्स जाल्ले आहा. तेवूय रिक्वेस्ट ताका आहा की in the interest of the local people we have to clear these dumps of garbage which are here and the area which is acquired वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आमी 1 लाख स्क्वेअर मीटर जागो आताच एक्वायर केला आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या डायरेक्शनानूच हांवें केला हें काम. आणि तेजो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटूय ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. तेचे आता पब्लिक हियरिंग स्टार्ट जातले. कलेक्टर साउथ विल स्टार्ट पब्लिक हियरिंग. ISLांत टॉप सुवाती खातीर अंदू काठावेली सर्त चल्ल्या. 14 मॅचींनी 25 पॉयंट घेवन बेंगलुरू टॉपार. FC गोवा आनी एटीकेचे दर एकी 13 मॅचींनी 24 पॉयंट जाल्ल्यान दुसरे सुवातेर. शेनवारा फातोड्ड्या सर्जिओ लोबेराची टीम 8वें सुवातेवेले केरळा ब्लास्टर्सा आड खेळटली. हे मॅचीत जिखल्यार FC गोवा परत टेबल टॉपार पावतले. शुक्रारा प्री मॅच पत्रकार परिशदेत दोनूय टीमीचे कोच उलयले. Yes, I think from now every match is one final for us and for all teams in the same situation. I think it's a very important match, but we need to go step by step, but I am sure every match is one final. I think the past is not affecting in the future. I think every season, every match is different. Tomorrow is a very difficult match for us. Play against a very good team, and I think nothing in the past affect the future. I am thinking only about who is the best way to win tomorrow. I don't think about it's possible. Some players with 3 yellow cards is good, 1 yellow card more because in the next match it's possible to rest and recover for another match. No. I think it's not the moment thinking about this because we need to win, and I am as a coach, I need to decide the best for the team, the best
first 11 avoid these situations. As I say to your mate, I don't like to generalize. Every game has been different, and it's useless to think in the past. No, now we have the fight for being the top of the league is very tight. So we have tomorrow a new challenge to win and forget the last result. Also, we had yesterday a good session with the players regarding I don't focus on results, I focus on process. If the process is good, results will come. That means the more you focus on, oh, we have to reach the 4th spot or we have to win, mostly then it doesn't happen. So I stay positive. Of course, it becomes more difficult, that is logic, but as long as nothing is decided, we keep going. And even if it's decided, we keep going because I still believe you earn money and have to perform to your best possible way. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचे लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.